नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। वेंचणुको जाल्यो पेट्रोल डिझेलाक उजो सेगीत दुसऱ्या दिसा दरवाड रांदपाचो गॅस पेटलो 50 रुपया संसदेत बोवाळ गोंयांत काँग्रेस रस्त्यार सरकार दिता युक्रेन रशियाचें राजांव। पंचायत वेंचणुकेत पुराय तांकीन दिवपाची काँग्रेसीची तयारी तळागाळा मेरेन वचना जाल्यार शेणटले एआयसीसी निरीक्षक गोंयांत प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी फुडाऱ्याचो घेता अदमास। सोपूतविधी आदी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची प्रधानमंत्री मोदी कडेन गाठभेट उत्तराखंडात मुख्यमंत्र्याच्या सोपूतविधी सुवाळ्यात प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री कितलेशेच मुख्यमंत्री वांटेकार। तृणमूल मोगोंचो संसार सुरू जावच्या आदींच घटस्फोट सोयरीक तृणमूला कडेन संसार थाटलो बीजेपी बरोबर टीएमसीचो प्रदेश अध्यक्ष फुर्योज सुदिनाचे कानार केस। मोपा एअरपोर्टाच्या सायटीर सप्तकभरांत दुसरें किजील कितलेशेच ट्रक दनपारपाराचे जाळून काबार सेक्युरिटी तोंड उगडिना फाटल्या सप्तकांत कामगारांनी फोडिल्ली एडमिन बिल्डिंग। गोंयांत कितलेशाच वाठारांनी घोग्यांनी पावस असनी वादळाचो परिणाम गोंयांत ब्रेस्तारा येलो अलर्ट जारी जगला मारून पावस पडटलो म्हूण शिटकावणी। एएनसीची साळगांव मोल्या भाटांत बार अँड रेस्टॉरंटार रेड ताळगांवच्या नायजेरियनाक 67 लाखांच्या ड्रग्सा सहित उखल्लो LSD MDMA जप्त। वेंचणुको जाल्यो पेट्रोल डिझेल दरवाड सुरू रांदपाचो गॅस 50 वाडलो 2 दीस जाले पेट्रोल डिझेल सेगीत 80 पैसे वाडला। सरकार युक्रेन रशिया गॅर्राचें राजाव दिता। गॅर्राक जायत आयलो म्हयनो दरवाड वेंचणुके उपरांतच कित्याक काय म्हूण प्रस्न संसदेत सेगीत दुसऱ्या दिसा इंधन दरवाड तापली। गोंयांतय म्हारगाय हाय हाय काँग्रेस रस्त्यार। फाटल्या 2 दिसांत पेट्रोल डिझेल एक सारखे वाडटा 2 दीस सेगीत लिटराक 80 पैसे वाडले। रांदपाच्या गॅसकय उजो पेटून हजाराक तेकला। हे आदी फाटल्या नोव्हेंबरात पेट्रोल डिझेल दरवाड जाल्ली। हे जर असे जर वाढले जाल्यार हेचेर सरकारान मातसो लक्ष दिवन मातसो कमी करपाक जाय मातसो लक्ष दिवपाक जाय। हे पेट्रोल आनी डिझेल प्रत्येक फावटी हे इलेक्शन इलाक्यात सांगतात बरे बरे खबरी सांगतात आणि आता इलेक्शनान जाल्या उपरांत हेंच्यांनी परत पेट्रोल आनी डिझेल वाडयला। तितून करून गॅस सिलिंडर आहा तो 50 रुपया वाडयलो। हे सामान्य मनीस खंय वयतले आनी कोणा कडेन वचपाक जाय हेंच्यांनी। हे गव्हर्नमेंट सांगता 3 सिलिंडर दिता आणि काय दिता सगळं दिता म्हणून सांगता आणि तो लक्ष ह्या गोव्याच्या जनतेचेर अजिबात दिना। तेका लागून हे जनतेक तेंच्यांनी आता बीजेपी गव्हर्नमेंट इला सगळे बरे गोष्टी केले आणि हेंच्यांनी पेट्रोल न वाडोवचे म्हणून वाडयतात। हेच्या बद्दल आता काय ह्या लोकांनी काय करपाचें कोणा कडेन वचपाचें म्हणजे गरिबांक अच्छे दिन आणि काय काय आश्वासनां दितात आणि हितून कांयच म्हणल्यार कांयच करिना ते। अरे म्हणजे आता सध्या तांणी इलेक्शनाक दोळे धापून लोकांक हे करपा खातीर प्रायस वाडोवन आशिल्ले। इलेक्शनाचे रिजल्ट जाले लोकांक परत म्हारगाई भितर जाले खरें म्हणल्यार तांणी लोकांनी तांकां मॅन्डेट दिलें म्हूण तांणी म्हणपाचें आमी 50 रुपया कमी करता म्हणून गॅस सिलिंडर कमी करता थँक्यू म्हणपा लोकांक। डिझेल पेट्रोल आमी 10 रुपया कमी करता आमकां ताचे वाट्याचे 50 रुपया गॅस सिलिंडराचे वाट्याचे आमकां खंय वतले रे लोक। भैया जोर से बोलो पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में कुछ पैसा बचने लगा या नहीं बचने लगा? नहीं रहे नहीं रहे अच्छे दिन नहीं रहे नहीं रहे नहीं रहे अच्छे दिन नहीं रहे। तेवटेन संसदेतूय विरोधकांनी आवाज काढूंक सुरू केलो। लोकसभेत 2 दीस जाले विरोधकांचो इंधन दरवाडीच्या नांवान बोवाळ। इलेक्शन जाले ते पळोवन खंय लोकांक लुटूंक सुरू। संसदेत घोशणाबाजी
सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन आपका है, आपने चुनकर भेजा है। आप इन विषयों पर भी बुनियादी सवाल उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाएं। सरकार युक्रेन रशियाच्या गॅरराचेर रजाव दिता। हेर देशांनी दरवाड जाल्या ती पळयल्यार भारतात खंय त्या तुळेत म्हारगाय सापूच उणे बादल्या। हेर देशांनी 50% मेरेन पेट्रोल डिझेल वाडला, भारतात खंय 5-10%। वेचणुके उपरांतूच दरवाड कित्याक काय म्हूण विरोधकांचो आर्ग्युमेंट। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पंचायतीचे वेचणुकेत पुराय ताकीन दिवपाची काँग्रेसीची तयारी। तळागाळा मेरेन वतले। हे वेचणुकेर नेट दिना जाल्यार शेणटले। गोंयांत आयिल्ली AICC निरीक्षक रजनी पाटलाचें शिनाल। तिच्यो काँग्रेसीचे जिकिल्ले पडेल उमेदवार कार्यकर्त्यां बरोबर म्हापशां पणजे बसका। पणजे 1 to 1। प्रदेश अध्यक्ष CLP फुडाऱ्या विशीं अदमास घेवप चल्ला। BJPन खंय डिवायड अँड रूल पॉलिसी वापरली। फाटले वेचणुकेत नंबर 1 आशिल्ली काँग्रेस हे फावट नंबर 2। हरपा फाटल्यान कारणांचो रिव्ह्यू घेवंक म्हूण AICCची निरीक्षक रजनी पाटील 2 दिसां खातीर गोंयांत। काँग्रेसीचे कार्यकर्ते उमेदवारां बरोबर सकाळी म्हापशा बसका जाली, सांजे पणजे बसका। We are just taking on the information, we are gathering the information and we convey it to the leadership. Performance, what is the root cause of our defeat? What is every candidate is coming to me and telling me the root causes of their defeats, and the related candidates are also telling me the success stories of their success, and we are just gathering the facts together. They are telling me very different stories what happened, and we will take a lesson from this and go ahead. BJPन खंय डिवायड अँड रूल पॉलिसी वापरली, काँग्रेसीची मतां फुटली, BJPची एकठांय उरली म्हूण ते जिखले। They were planting this machinery, and there was a big conspiracy, divide and rule, and secular votes, which Congress votes, they were divided into many pieces, and BJP votes were together. आता तयारी पंचायत वेचणुकेची। तळागाळा मेरेन वचपाक जाय, ना जाल्यार शेणटले। Definitely. For that we have to go up to the booth level, and for that we have a booth organization, and for the block organization, district organization, very strong. Otherwise, it's very difficult for us to win the election. That's why we are now more interested in organization. So Congress is expecting to do better in Punjab election. Yes. काँग्रेसीचे आमदार कार्यकर्ते निरीक्षकाक मेळ्ळे। नवो प्रदेश अध्यक्ष CLP लिडरा विशीं अदमास घेवप चल्ला। जो आमचो पार्टी प्रेसिडेंट रिजायन जालो आसा तेजे बाबतींत विचारलें की फुडलो बाबा पार्टी प्रेसिडेंट तुमच्या हेच्या प्रमाणे कोण आसचो काय म्हणून विचारलें। सो ते आमी ताका डिटेल्स दिल्ले आसात। त्याच प्रमाणे आमकां CLP लिडर जो फुडलो आतां वेचून हाडूंक जाय तेजे बद्दल विचारलें। सो तेजे बद्दल सांगलेलें आसा आमी। I have given her my opinion on our performance during the last election, and that's it. तशें अजून काय ना, म्हणजे आमचे CLP लिडर किंवा हे आमचे कडल्यान थोडे तेणी हे घेतला, त्या प्रमाणे जे कितें विचारला आमी सांगला। ओके, तुमकां कितें दिसता CLP लिडर कोण जावपाचो असो? आमी ऑलरेडी सांगलेले आसा। The thing is that first of all we have to be a strong opposition, and as a strong opposition, what role we have been given by the people, we have to play our role as an opposition, and whatever way the party feels that is new or old party, I have told them. MLA कितें केल्या, जे आमचे बार्देस बेल्टाचे बी आसा ते सायडीचे तांकां थोडे जाण म्हापशा मेळ्ळा, थोडे जे आमचे हे एरियेचे आसा पणजे सायडीचे नेबरींग तिसवाडीचे बी तांकां हांगा पणजे आपयले, आनी बाकीचे सावथाचे कोण आहा ते फाल्यां डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान सावथाक मेळटले, थोडे जाण हांगा येवन मेळून गेले। I will listen to my cadre, and whatever they tell me, I am just the postman. I will convey it to my leadership, and leadership will take the decision. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 28 मार्चाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो सोपूतविधी। ताळगांव श्यामाप्रसाद स्टेडियमार सोपूतविधीच्या दबाज्याची जय्यत तयारी चल्ल्या आसतना प्रमोद सावंतान उत्तराखंडात पुष्कर सिंग धामीच्या सोपूतविधी सुवाळ्यात प्रधानमंत्र्याची गाठ भेट घेतली। सुवाळ्याक नवे मुख्यमंत्री हाजीर। गोंयांत सोमारा प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अध्यक्ष, मुख्यमंत्र्याच्या येवकाराची पेजाद तयारी। मोपा एअरपोर्ट सायटीर सप्तकभरांत दुसरें किजील। मोपा एअरपोर्टाच्या कामाच्या स्पॉटार कितलेशेच ट्रक दनपार पाराचे जाळून काबार।
थंयचे सेक्युरिटी ऑफिसर भितर कितें जालें, उजो कसो लागलो, कितले ट्रक काबार जाले कांयच सांगूंक तयार नात. वेल्यान छापतां. फाटल्या सप्तकांत पगार पडना म्हूण चाळवल्ल्या कामगारांनी एअरपोर्टाचे एडमिन बिल्डिंगेचे हारशे फातरावन फोडिल्ले. सर जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, अंदर आग लगा कि नहीं थी, इसलिए इतना सिक्योरिटी लगाया आपने ना. अंदर कोई मेरा काम है सर, आप बाहर किधर को बाहर उनको आने देना. वो बोल रहे हैं अंदर आग नहीं लगा करके बोल रहे हैं ना, उनको पूछता हूँ ना. नहीं, उनको ही पूछना हो ना. वीडियो करूँ ना कहा सर, वीडियो बंद कीजिए, आप बाहर रुकिए. नहीं, बंद नहीं करूंगा वीडियो में. क्यों बंद करूं? अंदर आग लगा, हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, आप नहीं छोड़ रहे, मत छोड़ो. वो बोल रहे हैं उधर आग लगा, कुछ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब सब छुपाना चाहते हैं कि आप लोग. 3 ट्रक जळले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा. पूण हांगा जेन्ना आमी येवन भितर विचार जाले ते भितर वचपाक अलाव करिनात. त्याच बरोबर तांचे आनी थंयसर कोण जो इन्चार्ज आशिल्लो तो निमित करून हांगा तांकां कोणाक कॉल करपाक लागलो. पण आता हांव जेन्ना भायर सरला त्या गेटीवयसून परत भायर आयला तर तेंच्यांनी आनीक सेक्युरिटी लावन कोणाक भितर वचपाक जायना आनी भायले जे इन्फॉर्मेशन आसा ते खंयच लीक जावपाक जायना म्हणून अशें तेंचे ते करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. तृणमूल मोगोचो संसार सुरू जावचे आदींच घटस्फोट. सोयरीक जुळयली तृणमुला कडेन, संसार थाटलो बीजेपी बरोबर. टीएमसीचो प्रदेश अध्यक्ष किरण सुदीनाचेर फुर्योज. वेंचणुके उपरांत पसून प्रमोद सावंताक कसोच तेंको दिवचो ना म्हणपी सुदीन खंय सत्तेत राव कितेंय करपी. युतीचें कशें कितें काय विचारल्यार सुदीन कानार केस काडटा. बीजेपीक टीएमसीचें पडिल्लें ना. बीजेपीक बुद्ध शिकोवंक मगोन टीएमसी बरोबर प्री पोल युती केल्ली. आता सुदीन परत आशिल्लो तसो सरकाराच्या कॅम्पात. बीजेपी फुडले पळयता, तांकां फाटले लागना. देखिए उन्होंने बिना सर समर्थन दिया, लेकिन एनटीपी तो टीएमसी के साथ गई थी ना. गई थी लेकिन आज तो बीजेपी के साथ है ना. एकूय आमदार नाशिल्ल्यान टीएमसीचो विधिमंडळ गट सध्या 0. तरी पक्ष म्हूण आमी टीएमसीचो प्रदेश अध्यक्ष किरणाक गाठलो. तो सुदिनाचेर चाळवलो. सुदिनान इतलेच आहा की फाटले फावटी जे आता ह्या म्हयन्याभराक तो प्रमोद सावंताच्या सरकाराचेर आनी बाकीच्या गोष्टींचेर जे एक नेगेटिव्हिटीन उलयतालो पळय, त्या उतराक रावपाक जाय आसले अशे लोक उलयतात. आता आमी टीएमसी वाले उलयता अशेंच न्हू, लोक उलयतात कळ्ळें. सुदिनान आपले उतर पावळे ना आमकां की प्रमोद सावंताक केन्नाच आपूण सपोर्ट करचो ना. पण आयज कितें सत्तेक लागून कितेंय घडटा ह्या संवसारात, हे सुदिनान एक हें उदाहरण घालून दिल्लें आहा एलजीबी पार्टीक सध्या. आयचे घडयेक सुदीन कसोच तोंड उगडूंक तयार ना. विचारल्यार कानार केस. टीएमसी प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. मडगांव पालिकेन एसजीपीडीए मार्केटांत घाल्ल्या 5 टनाचे बायोडायजेस्टर प्लांटाक दिसपट्टी जाय तितली वेस्ट खंय मेळना. पालिका वाठारांत दिसाक 34 टन कोयर जाता जाल्यार प्रकल्पाक कित्याक पावना? शॅडो कावन्सिलाचो प्रस्न. सीओ म्हणटा सुरवातीक अदमास नाशिल्ल्यान चुकिल्ल्यो गजाली आतां जाग्यार घाल्यात. प्लांटाचो मॅनेजर म्हणटा एमएमसी कडेन आतां कसलोच इश्यू ना. एसजीपीडीए मार्केटान जो 5 टीपीडी प्लांट बायोमेटायझेशन प्लांट जो घातिल्लो तो आमी कंटिन्युअसली एक मॉनिटर करीत आसात, जस्ट टू सी दॅट इट फंक्शन्स प्रॉपरली अँड म्युनिसिपालिटी ऑल्सो गिव्स दॅम प्रॉपर सपोर्ट. आमकां दिसून येता की
पयलीं सद्याचो 5 TPD कॅपेसिटीचे चलना ते आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा अशें करून फक्त 2.6 टन तांकां डेली वेस्ट मेळटा वेरे म्युन्सिपालिटीज आमकां बोब मारतात की 35 टन्स सेग्रिगेटेड वेस्ट संसल्यार वयता म्हण प्लांटार जो फोमेंतोचो ओल्ड प्लांट आसा थिंगा सो इतलें तुमगे सेग्रिगेशन जाता जाल्यार 2.4 टन तितूंतले काडा आनी दिया म्हण थिंगा 5 टन वेस्ट आता है जिसमें जो भी कुछ लेफ्ट ओवर फूड आता है मार्केट का या फिर होटल्स का आता है या फिर वेजिटेबल जो रिजेक्टेड मटेरियल्स होता है इस काइंड ऑफ का मटेरियल पूरा आता है। 5 टन फूड वेस्ट कचरे में से नियर अबाउट 400-450 क्यूबिक मीटर गैस जनरेट होता है। डाइजेस्टर वॉल्यूम 450 क्यूबिक मीटर का है और रोज का जो गैस जनरेशन है वो 300 क्यूबिक मीटर होगा। अभी भी जो जनरेट हो रहा है वो अभी कम हो रहा है क्योंकि वेस्ट थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी चालू हो गया, फुल कैपेसिटी पे हम इसको रन कर रहे हैं। वो अभी कैसे इनिशियल स्टेज था तो वो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता था, लेकिन अभी कुछ नहीं, हमें काफ़ी सारा मीटिंग हुआ और सॉर्ट आउट हो गया। Actually, they have to every day we have to give them 5 tons of waste to them. This is SGPD market and market committee, whatever vegetable waste are there, we are giving to them. So now I have come to know that they have already started functioning, 100% functioning is started, and they are generating some gas power. So based on that gas, now this has to be supplied to the SGPD market, and market has to run on this thing. Only this, as of now, only the street light was said. Okay. And thereafter, depending upon that, it will be extended to the market. झेडपी म्हणून वावरिल्ल्यान लोकांच्या मुळाव्या इश्यूची जाण आसा। लोकांचे आनी झेडपीचे इश्यू सरकारा मेरेन व्हरपाचे नवे आमदार उल्हास तुयेंकार आनी आंतोन वासाचें झेडपीक उतर। दक्षिण गोंय झेडपीची मडगांव बसका जाली। नावेली आनी कुठ्ठाळच्या नव्या आमदारांचो भोवमान, बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें अभिनंदन। हांव आनी हातून बाब मेळोन तुमचे अवश्य प्रश्न विधानसभेत मांडटलो, जे आमच्या हातीन जातले ते अवश्य करून दितलो। आनी पयलीं कितें जावना पण आता तरी कितें जातलें आनी अशी तुमी जर फाटल्यान म्हणपाक ना की आता हे येयला ते जाल्या म्हणून। सो आमी अवश्य तुमचे प्रश्न मांडपाचो प्रयत्न करतले। बाकीचे जे MLA आहा तांकांय आमी सांगतले, कित्याक आमी सगळे ग्रासरूट कार्यकर्ते, आमकां डिफिकल्टी खबर आहा, जिल्हा पंचायती डिफिकल्टी खबर आसा। जे कितें भवन बांदपाचें आहा ते म्हाज्या मतदारसंघात येवपाचें आहा, ते तुमी अवश्य तेजो पाठपुराव करा। म्हाजो जर तितून कितें हेल्प जाय बेगीन करपा खातीर हांव अवश्य तुमच्या बरोबर आसतलो। हांव सदांच लोकांच्या बरोबर आसता, लोकांच्या बरोबर हांव काम करता। म्हाका उल्हासान सांगला ते भशेन आयज आमी MLA जाल्यात, कसली डिफिकल्टी आसा कितें आसा जाल्यार हांव जाणा झेडपी कोणाकय लागून जायते प्रॉब्लम जाता, म्हजे लागीं कितें जाता ते भशेन हांव तुमकां सदांच तुमचे वांगडा आसतलो आनी खंयच्याय टायमार म्हाका फोन करपाक शकता कसलेंय काम आसलें जाल्यार। दुसऱ्या वेळा परत एकदा मुख्यमंत्री म्हणजे गोंयची लिडरशीप करपाक तांकां संदी मेळटा, त्या बद्दल तांचें आमी अभिनंदन घेतलां, तो ठराव घेतला। त्याच प्रमाणे आमचे 2 ZP मेंबर ZP2 आता आमदार जाल्ले आसा, विधानसभेन पाविल्ले आसा, तांचो अभिनंदनाचो ठराव घेतला। तांकां हांगसर काम करता आसतना खबर आसा की आमकां येवपी अडचणी ज्यो आसा त्यो तांणी थंय मांडच्यो। बरी ब्रीज सर्कल आसा, बरी ब्रीज आनी सर्कल, हे दोनी कडेन सर्कला कडेन ट्राफीक जाम जाता म्हणून आमी ते सर्कल बारीक करपा खातीर म्हणून कित्येक वर्सां जाली आमी तो हे करता। त्या दृश्टीन परत ताजे सगळ्याचेर पाठपुरावो करचो। तशेंच बोरीचो ब्रीज आसा पळय न्ही, ताजे बेगींतल्या बेगीन फावंडेशन घालचें। GSR जो आसा पळय न्ही तो ओल्ड आसा आनी ताका लागून कांय मेंबरांनी हें केलें की आमी टेंडर जरी काडलें जाल्यार खुबशे कॉन्ट्रॅक्टर तो टेंडर घेवपाक हें जायना, ताका लागून तो GSR आसा पळय तो हें करपा खातीर आमी PWDक लेटर करपाचें अशें केल्लें। फेक OBC सर्टिफिकेटी वेल्यान टॉडी टॅपर संघटनेच्या 2 गटांचो वाद मडगांव पुलिशे मेरेन पावलो। सप्तका भितर वाद विटोवचो नाजाल्यार कायद्यान एक्शन जातली म्हूण पुलिसांची दोनूय गटांक शिटकावणी। टॉडी टॅपर्साचे गट पडल्यात, दोनूय गटांक मडगांव पुलिशेन आपयल्ले। प्रकरण तडीक लावंक दोनूय गटांची बसका थारल्या। फेक OBC सर्टिफिकेटी विशीं कागाळ खंय संघटनेन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यां मेरेन पावयल्ली। कायदो सचिवाचे कचेरेंतल्यान अर्द आयल्या उपरांत खंय पुलिसांनी चौकशी सुरू केली। All got toddy tappers means everybody is coming in that toddy tappers. ताका लागून हांवें तांकां सांगिल्लें की लेटर हेड रजिस्टर नंबर तो घायला, हे बोगस लेटर हेडीचे सायबान ताका दोनूय लेटर दाखोवन तांकां वॉर्निंग दिलां आनी तूं प्रेसिडेंट तूं भितर पडलो, क्लार्का विचारलें तूं प्रोसिजर कोणा आहलो तो सर आपूण क्लार्क
आपण क्लार्क म्हणतो मग होच क्लार्क आलकांत वा जागासींचो लास्ट 30 years थिंग काम करता 30 years काम करता आसतना हांवें सगळ्यो फॉर्जरी केल्या विदाउट वॉचर तेणें सायन एकल्यान मारल्या दॅट इज प्रूव विथ मी. तुम्ही आता तेंकां बसून आमी बसून आमी सायबा रिस्पेक्ट दिताय ते सचिन नागवेकर सायबा आमी रिस्पेक्ट दिताय आनी ते रिस्पेक्टाचे आमी ते कितें सांगताय आमी चोयताय आमकां तरी पटना त्या जर आमी मेंबर तरी सांगताय तें आयकना जाल्यार आमी गो हेड वयतले. वाद खंय दोनूय गटांच्या गैरसमजाक लागून पुलिसांनी सध्या वाद मिटोवंक सप्तकाचो वेळ दिला. आमी आदल्या सेक्रेटरी कडेन उलयल्या आनी नार्वेकारालय बसून आमी ते कॉम्प्रोमायज करपाचें केलां म्हणजे आमचें कितें डिस्कशन जालां पळय तें आमकां एका विकाचो टायम दिल्लो आसा त्या टायमार आमी ताका आपोवन आमी उलयतल्यो आनी त्या प्रमाणे कितें जाता तें आमी फुडें वयतल्यो. पुलिसीन तुमकां टायम दिला हय टायम कितें डिफरन्सीस क्लियर करपाक. हय हय कितें कितें आसा ती मिसअंडरस्टँडींग खंय जालें आनी कोणाची जाल्यार कितें जालें पळय ती आमकां फकत एका विकाचो टायम ओके तेणें दिला आनी त्या प्रमाणे हें करतलो नाजाल्यार आमकां ती कितें तो म्हणटा नाजाल्यार आपूण केस रजिस्टर करतलो नाजाल्यार सपोज आमचे कॉम्प्रोमायज जायना जाल्यार आमी फुडलो कितें प्रोसिजर आसा तो आमी करतले. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. माय येवचोच आसा मार्चांतच उदकाक मारामारी मांद्रे हरमल नित्याच्यो कटकटी 6 म्हयने जाले उदकाक लोकांचे हाल आयल्यार आयलें ना जाल्यार नळांक शुकशुकाट केन्ना तरी उदकाचो टँकर दिश्टी पडटा ताका घिट्ट्यो मेळटा ती आयदनां घेवन उदकाक मारामारी उदका प्रकल्प हुमकळ्ळा तेवटेन दोंगरे आसय लोक उदक ना म्हूण PWDचेर पावलो. गेले कित्येक दीस म्हणजे साधारण वर्ष जाला आमकां पाणी येयना नळांनी तेची कोण वेवस्थाय करिना आनी टँकर येयलो जाल्यार आमकां 8 दिसांनी एकदां तांकां बाबड्यांक फोन करचें पडटा आनी ते बाबडे आमकां आपूण म्हणून दितात हाडून. पाणयाचो प्रकल्प आसलो तो आमकां बरो म्हणजे दिवंक जाय आसलो तेणी खंय कांयच दिवंक ना. म्हाका दिसता की जर पार्शेकार आसलो जाल्यार ती पूर्ण जातली आसली अशें दिसता. बिला टायमींग येता बिला भरमसार येतात. गोंयच्या एक वाठारांतल्यान उदका पुरवणेच्यो कागाळी येवंक सुरू दोंगरे आसियेचो लोक PWDत पावलो. वापरपाक ते पिवंक शकना पिवपाच्या लायकीचे ना ते 5 फावटी बोरिंगाची उदक काढून येयले हांव कसले आमचे हाल जाता. गेले 7 महिने तुम्ही कसे मॅनेज करता का म्हणजे उदक नसताना. बोरिंगाचे हांव पयशांनी हाडून घेता माझे कडेन उदक हाडपा जायना 10 रुपयान एक दोड हाडून घेता. PWD डिपार्टमेंटान एक टँकर दिल्लो तो म्हणटा कितें मोटर बसोवपा जाय तो येवपाक ना ते डुप्लिकेट घालूंक शकता म्हणटा तो मागीर परत सिट्युएशन जातलें. ती बी कितें तांकां लागता पळय ते ती हाडून दवरल्या ओन्ली रावल्या ते रोड कटींग NOC. आतां रोड कटींग हांकां जर NOC जर मेळना हे कन्सर्न डिपार्टमेंट हे JE कोण आसा पळय PWD डिपार्टमेंट हे कितें लोकल अशें प्रायवेटय न्ही आतां तांकां जर डिपार्टमेंटाक NOC जर मेळना जाल्यार आनी कितें सांगपाचें आमी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजेच्या एंटी नार्कोटीक सेलान राती साळगांव मोल्या भाटांत गोवा वाघ बार रेस्टॉरंटार रेड मारून ताळगांवचे संडे ओनी लकी म्हणटा त्या नायजेरियनाक सुमार 67 लाखांचे ड्रग्सा सयत उखल्लो 65 ग्राम LSD लिक्वीड आनी 20.5 ग्राम MDMA धरला. तो असल्या आनीकय कांय प्रकरणांनी आसा काय म्हणून चवकशी चल्ल्या. The team of PNC, led by PSI Rohan Margaonkar, has conducted a raid at Saligaon, wherein one foreign national, Nigerian national, has been arrested. His name is Sunday, and we have seized narcotic drugs, that is LSD liquid, weighing approximately 64.91 grams, and MDMA, it is of 20.45 grams, and it is totally costing around 66.95 lakhs approximately in the international market. Same has been attached, and a case has been booked, and the accused has been arrested. Was he involved in any previous case? Previous other cases are there, but we are investigating on that point even. We are finding out the details. पेडणे मालप्या हायवेचेर एक्सिडेंट चालूच 2 दिसांत 4 एक्सिडेंट. मुंबय सावन वेर्णा कंटेनर हाडपी ट्रक परतलो आनी कंटेनर रस्त्यार. अर्द हायवे ब्लॉक. वलतार कंटेनराच्या लोडान ट्रकाचो बॅलन्स गेलो. वेळ बरो म्हूण ते वेळार रस्त्यार तितलो ट्रॅफिक नाशिल्लो. कंटेनराचो ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार.
कंटेनर कैसा नीचे गिरा? ये अभी इधर ही नीचे था है ना, मतलब टन ले रहे थे आप? हाँ। ऐसा कुछ ये नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। कहाँ जा रहे थे आप सर? वेरना। वेरना। और किधर से आए सर? बॉम्बे से। बॉम्बे से वेरना जा रहे थे। सध्या शिगम्याचो सीझन. हे बुलेटिन सोपयतना पळोवया वास्कोचो सरकारी शिगमो. जी भुरगीं आसा तांकां आमची परंपरा आमची संस्कृताय कळपाची खूब गरज आसा आनी असल्या फ्लोट्साच्या मार्फत जे आमी देखावे पळयता ते देखावे बेश्टेच देखावे नासून खंय तरी फाटल्यान गोश्टी कितें जाल्ल्यो आसा त्यो आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावप नाल्यार नव्या पिढी पर्यंत पावप ही एक हें आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हे फ्लोट्स आमच्या खातीर ही संस्कृताय टिकोवपा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच आज आमी फ्लोट्स पळयता इतले बरे बरे फ्लोट्स आयल्या तातूंत भितर आमचे जे कलाकार मनीस आसा नाल्यार आमचे जे कारागीर आसा तांकां खंय तरी आपली कला सादर करपाची नाल्यार कला दाखोवपाचो हो एक प्लॅटफॉर्म आसा. जाल्यार म्हाका सरकाराकूय सांगून दिसता की जे अनुदान सरकार दिता 10-11 लाख ते वाडोवचे, कित्याक कोवीड येयले, कोरोना येयल्या कारणान डोनेशन जायते लोक दिना आनी आमचे महिला वर्ग शिगमो उत्सवाची एकदम आनंदान भाग घेवन एकदम आनंदी ढोल ताशाच्या उमेदीन हो शिगमो आमी साजरो करता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.